पुलीस स्टेशन ज्युरिडिक्शन खुबशे बुल फायट ऑर्गनायज करतात, कितें एक्शन बी जाता? पळय आमी बुल फायटी लागून आमी एक PSI आनी थोडो स्टाफ इयरमार्क केल्लो आसा आनी मोस्टली कोस्टल बेल्टाक आनी कितें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें जाल्यार इमिजिएटली तेमी रश करून हें करपाचें. पयर जाल्लें तें इमिजिएटली आमी धाडून 15 तारखेर जाल्ली तेन्ना इमिजिएटली आमी वचोन हें केलें, केस रेजिस्टर केली आनी एक शाहजान मुल्ला म्हूण ताका आमी हाडलो. ताणें तें बूल तेजें आसलें, ताणें बूल आमी डिटेन केलो आनी आमी तेजेर एक्शन घेवन ताका आमी कायदेशीर एक्शन घेतली आसा. सो ही कंप्लेन रजिस्टर जाल्ली आसा? हय, रेजिस्टर केली, FIR रेजिस्टर करून आमी सगळी फॉर्मेलिटी केल्ली आसा. सॅटर्डे संडे भरपूर जातात त्या एरियेन. सो पळय आमकां जेन्ना पळय इन्फॉर्मेशन मेळटा तेन्ना आमी स्पेशली थिंगा PI कोलवा जावं आनी खंयचें जाल्यार तांकां स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचें म्हणून जाल्यार अशें नोटीस जालें जाल्यार इमिजिएटली केस रेजिस्टर करपाची आनी तेंचेर एक्शन घेवपाचें आनी बूल पळय आसा न्हू तो सीज करपाचो.